फाटल्या 10-12 दिसांच्यान पावसान ओखळ घेतल्या उपरांत दिवचलच्या चडशा वाठारांत कापणी आनी मळणी करून भात पीक घरांत पाविल्लें आसा। मात बोड्डे सयत कांय वाठारांत तयार जाल्ल्या भात पिकाची अजून कापणी जावंक ना। शेतकाऱ्या कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कापणी यंत्र मेळनाशिल्ल्यान बोड्डे आनी हेर कांय वाठारांत भात पिकाची कापणी आनी मळणीची कामां अडून उरल्यात। तातूंत बिरेस्तारा राती गडगड मारून पडिल्ल्या पावसाक लागून भात पीक आडवें जालां। देखून शेतकार सामके हुस्क्यात आसा। म्हणून आमचे शेत आहा न्ही पावसाचे बरें आसलें, बरें ताका कणश्यो येयल्ल्यो आनी ह्या शेतांत काही मदीं लेट जाल्या उपरांत ते शेत हळू जमनीक बसलें आनी आजच्या कालच्या पावसान ते सारकेच जमनीक बसलेले आहा। मशीन येयल्लें पूण मदींच अर्दे कापले, मळणी केलें आनी ते दुसरे कडेन गेले। हांव तांकां आमच्या आमदारांक आमच्या बिचोलच्या सांगता, विनंती करता की तेंच्यांनी आमकां मशीन हे उपलब्ध करून, तशेंच आमच्या एग्रीकल्चर खात्याक हांव सांगता की तेंच्यांनी आमकां हे मशीन बेगिनले बेगीन उपलब्ध करून दिवन आमचे ते शेत भात आहा ते घरान येवचे, इतकें हांव तांकां विनंती करता। राती पडलो पावस तसो जर परत पावस पडत जाल्यार आज रातच्या पावसान ते सगळेच जास्त अशें पडले, तशेंच आतां आनी पुन्हा पडात जाल्यार सगळे ते हें जातलें। इतके आमी कश्ट केल्ले ते काय आमचे फुकट वयतले। मजगतीं मये सयत पिळगांव आनी हेर वाठारांत भात पिकाची कापणी आनी मळणी करून भात घरांत पाविल्ले आसा। अंदू भात पीक समाधानकारक आसले तरी भातात पोल चड आसा अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। पोल खूब वयता, पावस अंदू खूब। पण आता तुमच्या हॉटेल कापून मळून बी जालें सगळे जाले, म्हणजे पीक कमी आता। पीक कमी आहा। आमची शेतां बरी आसली सगळ्यांची, म्हणजे थोड्यांक जाला थोड्यांक जावंक ना। चडशे हे रेईपाट जाले म्हणजे कित्याक लागून? पावसाक लागून। मदीं हालीं पावस पडलो पावस पडला आनी उदक भरलें न्हू, सगळीं शेतां पडली सकयल। पूण आता ह्या हॉटेलची सगळी म्हाका दिसता जाले दिसता काप। हे जाले सगळ्यांचे, आतां तेवटेन नासतले म्हाडायल्यान मी खबर ना म्हाका। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।